हांव सांगूंक सोदतां ही जी तयारी आहा ती हांव आयची आनी कालची तयारी न्हू. जवळ जवळ आयज 20 वर्सां जालीं हे कावन्सील पॉलिटिक्सान हांव आसा आनी सतत फक्त म्हाज्या वॉर्डान हांव काम करतां. हांवें केन्ना चिंतूंक ना म्हाजो वॉर्ड खंय रिजर्वेशन जातलो, लेडीज जातलो की ओबीसी जातलो की एससी जातलो की एसटी जातलो. जो वॉर्डान कोण खंयचो वॉर्ड आमकां गव्हर्मेंट दिता त्या वॉर्डार कॅन्डिडेट दवरून इलेक्ट करपाचें काम आमची जबाबदारी. हे पळोवन आमी सतत 5 वर्सां काम करीत आसता. ही जी आयज तयारी आनी आयज नाल्ल देवा कडेन दवरलेलो आसा तो एक आयज फाल्यांसून हांव शुभ कार्य कसलेंय बरें कार्य करपाक फुडें सरतलो जाल्यार आमी देवाचो सदांच उगडास करता आनी ताका लागून आयज हांव फाल्यांसून नाल्ल आयज देवा कडेन दवरून हांव म्हाजें कार्य स्टार्ट करतलो. लोकांच्या घरा मेरेन वयतलो की वोटींग मागपा लागून. पूण हेचें अशें न्हू की 22 तारखेक रिजर्वेशनचें डिक्लेरेशन जावपाचें आसा. म्हाका तें कांय पडलेलें ना. फाल्यां सकाळीं कोर्टान समज आमकां दिलें की म्हाजो वॉर्ड लेडीज जालो जाल्यार आमी कोणाचे खंयचे तरी एक लेडीजाक धरतले आनी इलेक्ट करून हाडटले. आमचें काम अशें सेल्फीश अशें ना की म्हाकाच कॉन्टेस्ट करपाक जाय म्हणून हांव काम करिना. हें फाल्यां सकाळीं समज लेडीज जालो किंवा एससी जालो जाल्यार सुद्दां आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची तयारी आसा की खंयच्या कॅन्डिडेटाक धरून आमी इलेक्ट करून हाडटले. वतान आमी आमच्या वॉर्डाचें डेव्हलपमेंट पळोवपाक चिंतता. आमी स्वता हांवूच कॉन्टेस्ट करूंक सोदता हेजे पळयना. फाल्यां सकाळीं समज म्हाजो वॉर्ड लेडीज जालो जाल्यार कोणी चिंतपाचें न्हू की हांव वॉर्ड नंबर 10 वयतलो की 11 वयतलो की दुसऱ्या वॉर्डान वयतलो. हांव फक्त म्हाज्या वॉर्डाच्या पुरती लोकां वतीन आसतलो. वॉर्ड कसलोय आसूं म्हाज्या वॉर्डाच्या लोकांचें कार्य करपाचें म्हाजी जबाबदारी आसतली.